हांव केन्नाच एक दादल्याक सदां विचारता की बाबा वेर इज युअर बेटर हाफ काय म्हणून. महिलाक केन्ना विचारना वेर इज युअर बेटर हाफ. यू हॅव टू ऑलवेज से वेर इज युअर अदर हाफ बिकॉज वी आर द बेटर हाफ. आणि प्रत्येक महिला ते खबर आसपाक जाय. आणि म्हाका दिसता पुरुषाकूय खबर आसा की तांचें जीवन स्मूथली चलता फक्त महिला खातीर. हय की ना. सगळ्यांच्यो हांगा सगळे हांगा लग्न जाल्ले आसा आनी सगळे तांचे जे कितें स्मूथली चलता तांच्या आयुश्यान ते महिला खातीर. महिला जशे बॅलन्स करता आपले चूल जावनी, मूल जावनी, घोवाक सांबाळपाचें जावनी, की आपली नोकरी जावनी, बिझनेस जावनी, की आपलो जे सार्वजनीक जी कितें कामां करता सगळे सांबाळून बरे बॅलन्सान जो मनीस करता ती एक महिला आसता. आनी कित्याक तिका जी शक्ती आसा ती कोणाक आसपाक शकना. कित्याक आमी वी गीव बर्थ म्हणटा तशें न्ही टू अ न्यू लायफ. आनी जो मनीस कॅन गीव बर्थ टू अ न्यू लायफ तेजे इतलो स्ट्रॉंग मनीस आसपाकूच शकना. कित्याक आमी जन्माक हाडटात एक भुरग्याक आनी मागीर ताका भुरग्याक वाडयतात जे आमी आवय बापूय जावन आमी तांकां वयर काडटात. सो ही सीख आमी भुरग्याक दिता आनी ते इट कंटिन्यूज म्हणटा तशें. गणपत म्हाका प्रत्येक फावटी सांगता, प्रत्येक फावटी केरी आयल्याक दुसरे फावटी हांव प्लग घालून येतलें कानाक. ते सिलेक्टीव आयकतलें हांव. कित्याक हांव प्रत्येक फावटी ते सांगता ग्रावंड 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 आनी हांव प्रत्येक फावटी तांकां सांगता म्हाका ग्रावंड दी हांव करून दिता. कित्याक बाकीच्या पंचायतींनी हांवें सगळें दिलां तरी पसून अशें ना की तुमचें ग्रावंड खंय आसा तें हांवें घेवना. तुमचो GHS केरीचो ग्रावंड तो हातान घेतिल्लो आसा. ताजो आतां ताजो रोखडोच हांव नाल्ल फोडपाक येतलें. तुमी पयला आसतलो ताजो कंपाऊंड वॉल ऑलरेडी बांदला. त्या ग्रावंडाचें आतां ब्युटिफिकेशन जातलें, ते स्टँड येतलें. सो तो ग्रावंड तुमचो जातलो. प्लस खेळावळीचो ग्रावंड हांवें घेतिल्लो आसा. तो स्पोर्ट्साचो ग्रावंड तोय बी हांवें आतां हातान घेतिल्लो आसा. तो फुडल्या म्हयन्याक ताजें बी काम सुरू जातलें. तोय बी नाल्ल फोडपाक येतलें हांव. सो तोय बी तुमचो खेळावड्याचोय ग्रावंड जातलो.